आमी हांगा रावता सिवेजाची केन्ना कोणी दखल घेवना आनी ते तशीच आसताली अख्खे आज हांगा जितले लोक आहा हेंच्यांनी आमकां कंटिन्यूस आमकां कंप्लेंट आसताली ते भायर आसूं हांगा आसूं सिवेजाचो इशू आसतालो असो कोणूच केन्ना घेवना आयज सरान जेन्नासून चॅरमॅनशीप घेतला SIDC जेलाची तेन्नासून आमकां एक व्हडलो सुशेग मेवला तेन्ना आमकां बिंदास लोकांक आमी प्रॉमीस करपाक शकता आमी करपाक शकता म्हणून ते आयज सरान इनिशिएटीव घेतला तेका लागून हांव खरेंच मनासून ताका थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच फुडें हें काम जावपाक तुमी भायणाच न्ही तुमी अख्खे वास्कोन पळयला आसलो सगळे कडेन कामां चालू आहा तो सरान फूल इनिशिएटीव घेतला आनी तेणी अशेंच काम करून सगळ्यांक आमकां अशेंच हेल्प करपाचें मेन हो सिवेजाची इशू असो सॉल्व जावपाक जाल्यार पुरो एरिया सदींच निग्लेक्ट जाल्लेली आसली सर येयलेले पळयता की खुबशीं लोकांक दिश्टी पडटा डेव्हलपमेंट खुबशे रस्ते आमचे केन्नाच खूब वर्सां जालीं 30-40 वर्सां जालीं रस्ते जावंक नासलेले सेवरेज कनेक्शन पावस येते की न्ही ओवरफ्लो एवरी टायम कित्याक की लोक वस्ती वाडले आनी ते हे नासलेले लोकांक आनी ओवरफ्लो जावन जी वास आनी तांकां हेल्थाक हेजिटेट्स आसलेले तेज्या खातीर प्रॉब्लम आसलेलो सर येयलेले खुबशे इशू बायणागारांचे घेता सर सॉल्व करपाची ट्राय करता तशेंच आतां फिशरमॅना खातीर नेट बायंडींग शेड घेवपाचे आसा खुबशे प्रोजेक्ट येवपाचे आसा आनी आमचे सगळे बायणागारांक खूब लागचे आमकां आमचे तेंचे जितले प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपाचे एवरी टाइम आमी प्रॅक्टिस हे करता सब जानते हैं कि करीबन मैं यहाँ पर 60 साल से रह रहा हूँ और हमने देखा है कि इस एरिया का जो भी इश्यूज़ था सेवरेज का तो बड़ा इश्यूज़ था बारिश में तो बहुत ही दिक्कत होती थी आज ये सेवरेज का जो डेवलपमेंट होने जा रहा है बहुत ही बेहतरीन काम है और आमोनकर साहब आने के बाद इस एरिया में बहुत सारे काम होने लगे हैं मैंने बहुत सारे पॉलिटिक्स देखे हैं मैंने मेरे लाइफ में क्योंकि 60 साल में मैं इसी एरिया में रह रहा हूँ तो मैंने जितने डेवलपमेंट हाल ही में देखते आ रहा हूँ उतना डेवलपमेंट तो किसी ने नहीं किया है। यहाँ पर देखिए हमारे फिशरमैन भाई लोगों के लिए नेट बाइंडिंग सेट्स हो और बहुत सारे काम होने जा रहे हैं बाकी के और बहुत सारे काम यहाँ पर होने जा रहे हैं ये हमारे लिए एक प्रगति है। आयज सिरविजीचो हो मेजर इशू आसा आनी आयज आख्या आमी मुर्माको कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे कडेन जी सिरविजीची लायन्स आसा ती आमी चेंज करपाक लागून घेतलेली आसा कित्याक मेन म्हणटा ते आमी पळयता कितें ही ओवरफ्लो जावपाक लागलेली आनी सगळे कडेन ब्लॉक जावन आसा आनी ही जी लायन आसा ती खूब पयलींची म्हळ्यार ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स पयलींची आनी हेजी डाया जी आसली ती 1.5 आसलेली जी ओल्ड आसलेली सो ते सगळे चेंज करून तेजे लागून आयज आमची लोकबस्ती वाडलेली आसा आनी तेजे लागून ही डाया वाडोवन आमी ती अरावंड 2.7 केल्लेली आसा सो ही न्यू जी घालतली पळय तेज्या भितर इट इज अ व्हेरी लॉंग लेंथ टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इज 1.75 सो एक 1.75 लाखाचो तेजो एस्टिमेट आसा आनी इट इज नॉट आमचे फक्त हेजे लागून न्हू आयज आमी तुमी पयला आसतलें रायट फ्रॉम सडा टू जेटी टू बोगदा टू देस्तेरो टू बायणा म्हळ्यार सगळे जितले वॉर्ड्स आसा सगळे वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 आमी टोटली जी सिरवेज लायन आसा ती न्यू केल्लेली आसा तेज्या लागून हे आमी हातीन घेतलेले आसा आनी म्हाका दिसता जे एवरी इयर पावसाच्या टायमार जे ओवरफ्लो जाताले ब्लॉकेज जाताले हे फुडें जावपा ना आनी जी सिरवेज सिस्टम आसा ती डायरेक्टली आमची जी आसा ती लिंक आसा ती आमचो STB प्लांट आसा थंयसरूय आमी ताका लिंक केल्लेले आसा सो म्हाका जाय आसलें कितें बाबा जितले लोकांनी हेजो सिरवेजीचो जेंचे कडेन कनेक्शन ना तांकां आमी न्यू कनेक्शन घेवपाक प्रोत्साहन करपाक लागलेले आसा जेंचे कडेन टॉयलेट ना तांकां न्यू टॉयलेट्स दिवपाक लागूनय आमी प्रयत्न चालू आसा सो हे जे स्वप्न आसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी कितें बाबा सगळ्यांच्या घरान टॉयलेट आसचे आनी सिरवेज म्हणटा ती एक इम्पॉर्टंट कित्याक आयज आमी पळयता सगळे कडेन सो एज फार एज मुर्मगांव गोवा इज कन्सर्न आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज मुर्मगांव गोवान जी आमची ओल्ड लायनी आसलेली जी फक्त 1.5 डायाची आसली ती सगळी रिप्लेस करून आमी ऑलमोस्ट 2.73 3.5चेर येयल्लेले आसा सो म्हाका दिसता कितें जो सिरवेजीचो इशू आसा तो कंप्लीट आनी हो म्हाका दिसता लास्ट पॉयंट आसा वॉर्ड नंबर 9 म्हाका दिसता हो बिफोर मनसून हो आमी कंप्लीट करतलो